नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मूच्या उधमपुरांत लोकसभा वेंचणूक प्रचार सभेक केले संबोधीत. 370 कलम रद्द केल्या उपरांत जम्मू आनी काश्मीराची उदरगत जाली वेगान, प्रधानमंत्री उलयले. दिल्लीन राष्ट्रपती राजवट लागू करपाचो सध्या कांय राजकारण्याचो चल्ला कारस्थान. आम आदमी पक्षाच्यो फुडारी आतिशी मार्लेना हांणी केलो आरोप. वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्याची अधिसुचोवणी केली जारी. गोंया सयत ह्या पांवड्यार 10 राज्यां आनी 2 केंद्रशासित प्रदेशांत 94 सुवातींचेर 7 मेक जातले मतदान. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो मतदारांक पावोवपा खातीर तयार केल्ल्या व्हिडिओ प्रचार रथाचे उक्तावण जाले. आयज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकीं. आयज IPL क्रिकेट सर्तीन दिल्ली कॅपिटल्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स हांचे मजगतीं लखनौत सांजेच्या 7:30 वरांचेर जातलो खेळ. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मूच्या उधमपुरांत वेंचणूक जनसभेक संबोधीत केले. जम्मू काश्मीराक राज्याचो दर्जो मेळटलो. प्रधानमंत्र्यांनी जम्मू काश्मीरांत सगळ्या समान दर्जो दिला. जम्मू काश्मीरांतल्यान 370 कलम रद्द केल्या उपरांत घराणेशायेची दुकानां बंद जाली. विरोधी पक्ष नवरात्राच्या दिसांनी नाकाशिल्ले व्हिडिओ घालून लोकांच्या भावनांकडेन खेळ करता अशी टिका प्रधानमंत्र्यांनी केली. नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे. लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं. लोक उपस्थित आशिल्ले. प्रचार सभा सोंपल्या उपरांत कांय मतदारांनी आपली मतां उक्तायली. वो इस वक्त तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, जो भी आए, उन सब उन्होंने झूठा किया. और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हुकूमत में रहे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो कांग्रेस हो, वो PDP हो, उनने लोगों के साथ हमेशा धोखा किया है. मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी के दौर में जितने काम हुए इतने किसी के दौर में नहीं हुए हैं और इस बार 400 पार होगा. सबसे बात अच्छी उन्होंने डेवलपमेंट की कही है कि पिछले जो 10 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुई थी वो मोदी जी ने करके दिखाई है. और हमें पूरा विश्वास है और भरोसा है कि मोदी जी जो काम रहे हैं, मोदी जी ने यहीं से स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले टाइम में उन कामों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा और स्टेट होल्ड का जो हमें दर्जा है वो दोबारा दिया जाएगा. और जो हमारी यहाँ जो इलेक्शन की बात उन्होंने कही है वो सबसे अच्छी बात कही है. तो महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है और कहा ही नहीं है, मैंने महसूस किया कि ये किया भी है. इतना कुछ, इतना सशक्त बना दिया आज महिला को कि वो सामने खड़े होके सीधी गर्दन करके, ऊंची गर्दन करके फेस कर रही है दुनिया को. गृहमंत्री अमित शाह हांणी उत्तर प्रदेशातल्या मुरादाबाद शारान आयज एका प्रचार सभेक संबोधीत केले. ह्या वेळार गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगले की भाजपा सरकारान आतां मेरेन राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, जम्मू काश्मीरातले 370 कलम रद्द करपा सयत खुबशीं आश्वासनां पुराय केल्यात. 500 वर्सां उपरांत 17 एप्रिलाक भगवान रामलल्ला आपल्या स्वताच्या मंदिरान आपलो जल्मदीस मनयतलो. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आनी काँग्रेस हे तिनूय पक्ष राम मंदिराक विरोध करताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां तिसरे फावट प्रधानमंत्री केले जाल्यार भारत संवसारांतली सगळ्यांत व्हड तिसरी अर्थवेवस्था जातली अशें अमित शाह हांणी मुखार सांगले. 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है. सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है. 2014 में
73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में। आम आदमी पक्षाचे फुडारी आतिशी मानलेना हांणी आयज दिल्लीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन सांगले दिल्लीन राष्ट्रपती राजवट लागू करपाचो सध्या कट चल्ला। अरविंद केजरीवाल सरकाराक विधानसभेन भोवमत आसा तेन्ना राष्ट्रपती राजवट लागू करपाचो प्रश्नूच उद्भवना अशें आतिशी हांणी मुखार सांगले। दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्याची अधिसुचोवणी जारी केली। या पांवड्यार गोंयासयत 10 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशासयत 94 सुवातींचेर वेंचणूक जातली। गुजरातांतल्या 26 सुवातांचेर, कर्नाटकांतल्या 14, महाराष्ट्रांतल्या 11, उत्तर प्रदेशांतल्या 10, मध्य प्रदेशांतले 8, छत्तीसगडांतले 7, बिहारांतल्या 5, आसाम आणि अस्तंत बंगालांतल्या दर एकी 4 सुवातांचेर, गोंय, दादरा आणि नगर हवेली तशेंच दमण आणि दीव हांगच्या दर एकी 2 सुवातांचेर आणि जम्मू काश्मीरांतल्या 1 सुवातीचेर मतदान जातले। तिसऱ्या पांवड्या वयल्या वेंचणुके खातीर 19 एप्रिल मेरेन उमेदवार आपले अर्ज भरूंक शकता। अर्जाची छाननी 20 एप्रिलाक जातली। 22 एप्रिलाक अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले आणि मतदान 7 मेक सकाळी 7 वरांचेर सुरू जावन सांजे 6 वरां मेरेन चलतले। मध्य प्रदेशांतल्या बेतूल मतदारसंघा खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या। बहुजन समाज पार्टीच्या उमेदवाराक मरण आयिल्ल्या कारणान दुसऱ्या पांवड्यार जावपी मतदान स्थगीत जाल्ले। केंद्र आणि राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो मतदारां मेरेन पावोवपा खातीर तयार केल्ल्या व्हिडिओ प्रचार रथाचे उक्तावण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकी आयज पणजेंत जालें। ह्या कार्यावळींत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, दत्ता खुलकार, शांताराम नायक, किशोर शास्त्री आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले की भाजपा उमेदवारांच्या प्रचाराच्यो 2 सीडी पुराय जाल्ल्यो असून लोकांचो प्रतिसाद पळयतकीच भाजपाचे उमेदवार भरघोस मतांनी वेंचून येतले अशी खात्री जाता। भाजपाचे दोनूय उमेदवार 16 एप्रिलाक आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करतले अशें तानावडे हांणी मुखार सांगलें। ते आनी 1-2 दिसांनी आनी 2 रथ आमी सुरू करतले। आज जो रथ गेला तो पांद्रे मतदारसंघातल्यान सुरवात जातलो आनी एक फोंडा मतदारसंघ आनी संपूर्ण दिसभर त्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिन सरकारान जी डेव्हलपमेंट कामां आसात, विकासाची कामां आसात, विविध योजना आसात, ह्या संदर्भातली माहिती दीत हे संपूर्ण गोंयभर प्रत्येक मतदारसंघा भितर फिरतले। 23 एप्रिल पर्यंत हांचो पयलो रावंड जो आसा पूर्ण जातलो आनी मागीर परत दुसऱ्या रावंडाक ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर परत ते रिपीट जातले। नॉमिनेशन आमचे दोनूय उमेदवार जे आसात ते नॉमिनेशन 16 तारखेर आमची दक्षिण गोवा उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास जंपो हांचे सकाळ 11 सुमार जातले आनी नंतर आमचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक हांचे उत्तरेच्या कलेक्टर ऑफिसार 12:15 सुमार जातले। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले की लोकांचो प्रतिसाद पळयल्या उपरांत अशें स्पश्ट दिसता की भाजपाचे दोनूय उमेदवार वेंचून येतले, हातूंत मात्तूय दुबाव ना। ताणें पयलीं डिबेट करचे की 60 वर्सां भारतीय जनता पार्टी नाशिल्ली, काँग्रेस सरकार आशिल्लो, तांणी देशा खातीर कितें केलें हें सांगचें आनी विकसीत भारत घडोवपाक आमचे नरेंद्र मोदीजीन कितें केलां हें पूर्ण देश पळयता। सो म्हाका दिसता ते आघाडी उलोवच्या पेक्षा आमी ज्या तरेन विकसीत भारत संकल्पपत्र सुजाव अभियान आनी आतां 50 प्रमुख जे अध्यक्षाच्या अंडर आमी एक कार्यकर्ते म्हणून काम करता, तातूंत वातावरण कोण्या कोण्यांनी उत्तर गोंयांत क्लियर दिश्टी पडटा आनी भोवमतान दोनी कडेन भारतीय जनता पार्टी इजिली सिटां काडटली हे लोकांचो विचार, लोकांचो विश्वास घेवन हें म्हणपाक कांयच आमी कमी पडना।
संजीवनी लाईफ बियॉन्ड कॅन्सर वतीन पणजे 3 दिसांची कार्यशाळा आणि इंटिग्रेटिव्ह कॅन्सर केअर विशीं राष्ट्रीय परिशदेचें आयोजन केलां अशी माहिती लाईफ बियॉन्ड कॅन्सरच्यो संस्थापक रुबी अहलुवालिया हांणी काल पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। 18 एप्रिल दिसा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांचे हस्तुकीं राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण जातलें आनी देशभरांतल्या खुबशे प्रतिनिधी उपस्थित रावतले अशें तांणी मुखार सांगलें। People who are in the field of nutrition, people in the field of psychotherapy, people into the field of yoga, and everybody else who is into this healing space for cancer is coming together to put out this narrative that what cancer needs is to work together so that the cancer care becomes patient-centric. We also have patients who are coming from all over the country, and we are doing a 3-day workshop for them, which would involve a lot of sessions around the 3 pillars that I talked about. So the effort, again, to reiterate, is to create this new narrative in cancer care, which is integrative cancer care. संजीवनी लाईफ बियॉन्डचे को-फाउंडर अनिल अहलुवालिया हांणी ह्या वेळार परिशदेविशीं अदीक माहिती दिली। This kind of a conversation is happening, not only in India, anywhere in the world, that as to how the so-called medical treatment and the other forms of treatment can come together and really put patient first. So this whole conference is about patient being the first thing. Patient first is what the motto of the conference. This is a conversation, it is starting, and I am very sure over the years this will bring more and more results. BRS फुडारी के कविता हांकां आयज CBIन रावज एव्हेन्यू कोर्टात सादर करून चवकशी करपा खातीर 5 दिसांचो रिमांड मागलो। CBIन सांगलें की के कविता ही सोरो घोटाळा प्रकरणात मुखेल दुबावीत जावन आसा। आम आदमी पक्षाक 100 कोटी रुपया लाच दिवपाच्या प्रकरणात तांचो हात आसा। इतले मजगतीं सोरो घोटाळो प्रकरणांतल्या आनी एक आरोपी मनीस सिसोडिया हांच्या न्यायालयीन कोठडीन 24 एप्रिल मेरेन वाड केल्या। भाजपाचे फुडारी मनोज तिवारी हांणी हे विशीं मत उक्तायतना सांगलें की दिल्ली सरकार सध्या कादयेंतल्यान प्रशासन चलयता। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है, लेकिन उनको दिल्ली की चिंता नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को सीएम पद पे लाना भी नहीं चाहते और दिल्ली का काम रुका हुआ है। सवाल उठता है कि दिल्ली जिन समस्याओं से गुजर रही है उनका निदान कौन करेगा। खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसव। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। रघुवंश के सारे राजाओं में
सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीन जेन्ना कोंकणीच्या मतदारां संवाद साधलो तेन्ना चडशा लोकांनी आपली मतां काँग्रेस पक्षाक दिवपाचें थारायलां अशें दिसून आयलां। कांय जाणांनी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन आपली बाजू मांडली। काँग्रेसचे पारडे कुंकळीन जड आसा अशें दिसता। बेंगलोरच्या रामेश्वर कॅफेन बॉम्ब ब्लास्ट करपी 2 आरोप्यांक NIN आयज अटक केली। तांकां कोलकाता लागसार धरले। ह्या 2 आरोपींतल्या एकाचें नांव अब्दुल मतीन ताहा जाल्यार दुसऱ्याचें नांव मुसाफिर शाजेब हुसैन अशें आसा। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
प्रजासत्ताक दिसा जाहीर केल्ली शौर्य पदकां नावीक कर्मचाऱ्यांक दिवपाचो सुवाळो INS हंसा हांगा 14 एप्रिल 2024 दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर जातलो. नाविक दळाचे मुखेली ॲडमिरल R. हरिकुमार भारताच्या राष्ट्रपतीच्या वतीन ही शौर्य पदकां भेटयतले. सुरवेक नाविक दळाचे मुखेली R. हरिकुमार हे गार्ड ऑफ ऑनरचे परीक्षण करतले आणि उपरांत 37 शौर्य पदकां दिवन नाविक दळाच्या कर्मचाऱ्यांक सन्मानित करतले. आयज IPL क्रिकेट सर्तीन दिल्ली कॅपिटल्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स हांचे मजगतीं लखनौ सांजेच्या 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. काल मुंबईत वानखेडे स्टेडियमाचेर जाल्ल्या मॅचीन मुंबय इंडियन्स पंगडान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडाक 7 विकेटींनी हारयले. बंगळुरू रॉयल चॅलेंजर्स पंगडान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 8 गडी वगडावन 196 धांवड्यो काडल्यो. मुंबय पंगडान जैता खातीर जाय आशिल्ल्यो 197 धांवड्याची मोख 15 ओव्हरींनी 3 बॉलांनी आणि 3 विकेटींनी साध्य केली. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळयला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.5 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.5 सेल्सियस इतलें नोंद. दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीन जेन्ना कुंकळ्ळेच्या मतदारांकडेन संवाद साधलो तेन्ना चडशा लोकांनी आपली मतां काँग्रेस पक्षाक दिवपाचें थारायलां अशें दिसून आयलां. कांय जाणांनी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन आपली बाजू मांडली. काँग्रेसचे पारडे कुंकळ्ळेन जड आसा अशें दिसता. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मूच्या उधमपुरात लोकसभा वेंचणूक प्रचार संबोधीत. 370 कलम रद्द केल्या उपरांत जम्मू आनी काश्मीराची उदरगत जाली वेगान, प्रधानमंत्री उलयले. दिल्लीन राष्ट्रपती राजवट लागू करपाचो सध्या कांय राजकारण्यांचो चल्ला कारस्थान. आम आदमी पक्षाचे फुडारी आतिशी मार्लेना हांणी केलो आरोप. वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पावंट्याची अधिसुचोवणी केली जारी. गोंया सयत ह्या पावंट्यार 10 राज्य आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांत 94 सुवातां खातीर 7 मेक जातली वेंचणूक. केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या येवजण्यो मतदारांक पावोवपा खातीर तयार केल्ल्या व्हिडिओ प्रचार रथाचें उक्तावण जालें. आयज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकीं. आयज IPL क्रिकेट सर्तीन दिल्ली कॅपिटल्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स हांच्या मजगतीं लखनौ सांजेच्या 7:30 वरांचेर जातलो खेळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. नमस्कार.